विसवा उपरांत तुमकां येवकार 2004 इराकाचेर जाल्ल्या आकांतवादी हल्ल्यांतल्यान अमेरिकेच्या जवानाक वाटायलो म्हूण 3 गोंयकारांचो ऑस्ट्रेलियेच्या सरकारान भोवमान केलो. पयलीं ह्या पुरस्काराचेर एका ऑस्ट्रेलियनान हक्क सांगिल्लो. मात दुसरो एक ऑस्ट्रेलियन क्रिस्टोफर हार्डिंग्सान गोंयकाराच्या फावरात झगडून हो पुरस्कार मेळोवन दिला. आंतोनियो पो, स्टीवन मिरांडा आनी दीपक आरोंदेकार ही ह्या गोंयकारांची नांवां. पळयात हो रिपोर्ट. करंजाळच्या पो फामिली खातीर हो दीस सामको खुशयेचो. महाराणी एलिझाबेथान धाडिल्ले प्रमाणपत्र आणि शौर्य पुरस्कार आंतोनियो पोच्या वतीन त्याच्या आवय बापायन घेतलो. तांचो एकलोच पूत आंतोनियो सध्या बोटीर आसता. आंतोनियो, दीपक आरोंदेकार आणि स्टीवन मिरांडा ह्या तिघाय तरणाट्यांनी अमेरिकेच्या लष्करी जवानांक 8 ऑगस्ट 2004 जाल्ल्या इराकी आतंकवादी हल्ल्यांतल्यान वाटोवपाक मजत केल्ली. तेन्ना ते ऑस्ट्रेलियाच्या एका कॅटरिंग कंपनी खातीर काम करताले. तांचो बॉस क्रिस्टोफर हार्डिंग्स ह्या गोंयकार तरणाट्यांक हो पुरस्कार मेळचो म्हूण भरपूर झगडलो. आता क्रिस्टोफरान आंतोनियो, दीपक आनी स्टीवनाच्या फामिलीक तांचे शौर्याचे पुरस्कार पावयलो. आमचे उमेदीन सारकी आमी कशी जाली गोंयांनी आनी इतलें बरें काम तेणें केलें आनी आमचें नांव वयर काडलें म्हणून आमी सारकी भिलेली. मागीर ताका आमी पोत्तून आपोवन हाडलो. तो म्हणूंक लागलो थिंगा चड डेंजर आहा म्हणजे पावता ना पावता गोंया पोत्तून अशें तशें सांगलेलें तेणें आमकां लास्ट. पूण तो बरे भाशेन पावलो गोंया. हांव हॅप्पी आहा कित्याक चड करून आमचे इंडियेचें नांव वयर येयलें. आमच्या भुरग्यांनी इंडियेचें नांव वयर काडलां. तो म्हाजो भाव जावं पूण तेणें दुसऱ्या पासत आपल्याचो गाम रोगत वावर तेणें कॅर करूंक ना. तेजी भयण मामी कितें जातली हालत तेंची. तिगूय तरणाटे सध्या संवसारांत वेगवेगळ्या वाठारांनी कामाक आसात. सुटेक आयिल्ल्या दीपकान त्यांच्या शौर्याची गजाल सांगली. आय फील ग्रेट असो अवॉर्ड हांवें केन्ना चिंतूंक ना गावतलो म्हणून. आनी ते टायमार सडनली रॉकेट लॉन्चर्स येवपाक स्टार्ट जाले. आमकां खबर ना कितें करपाचें. असो अटॅक की कितें करपाचें कांयच समजना. मागीर जसो अटॅक जालो बंद जालें सगळें तशें आमी मागीर लोकांक रेस्क्यू करपाक चालू केलें. गेल्या वर्सा ऑस्ट्रेलियांत भारतीय विद्यार्थ्यांचेर हल्ले जाले. मात हांगा एक ऑस्ट्रेलियन तिघा गोंयकारांचो हक्क तांचो शौर्य पुरस्कार मेळोवन दिवपा खातीर थंयच्याच सरकारा कडेन झगडलो. Because of the award, it made big news in Australia. Reason being because it's unusual for like Indians or overseas people to get an Australian award. पणजेच्यान आमचो ज्येष्ठ खबराकार राकेश कांदोळकार आणि चलचित्र खबराकार सुशांत पळ. पोरने गोंयच्या फेस्ता खातीर सरकारान सुरक्षा आनी ताकतिकेचे मजती खातीर सारकी वेवस्था करूंक ना. कितलेशेच फावट सरकाराक आनी अधिकाऱ्यांक निवेदनां दिल्यात. तांची तांणी दखल पसून घेतिल्ली ना म्हूण सेव्ह ओल्ड गोवा एक्शन समितीन पोरने गोंयांत धरणे धरलें. सरकारान प्रादेशीक आराखडो करतना दायज सुवातीची जतनाय घेतिल्ली ना अशेंय ते म्हणटात. पोरने गोंयच्या फेस्ताक सुरवात जाल्या. ह्या फेस्ताक गोंयभरच्यान आनी भायल्यानय हजारांनी लोक येतात. पोरने गोंया आशिल्ल्या चर्चीच्या सरभोंवतणी दुकानां घालपा खातीर पंचायतीन परवाने दिल्यात. मात दुकानां घालतना ताकतिकेच्या मजती खातीर वेवस्था केल्ली ना. चर्चीच्या सरभोंवतणी आनी पुलीस स्टेशना सामकार सगळीं दुकानां घाल्यात. कितेंय वायट घडणूक घडल्यार ती हाताळपा खातीर 108 वा उजो पालोवपी दळाची वेवस्था केल्ली ना. एक फावट संबंदीत अधिकाऱ्यां बरोबर उपजिल्लोधिकाऱ्यान बसका घेतिल्ली मात ताचो कांयच उपेग जालो ना. सरकारान पोरन्या गोंयची चर्च हेरिटेज सायट म्हणून नोंद केल्या. मात प्रादेशीक आराखड्या प्रमाण चर्चीचो आडो मोडचो पडटा अशें सेव्ह ओल्ड गोवा एक्शन कमिटी म्हणटा. इतलें तांणी प्लॅनाचेर सेटलमेंट दाखयला जाल्यार पार्किंग प्लेस, पिलग्रीम हावस बांदपाक जावं सेक्युरिटी सेफ्टी जावं टॉयलेट्स मागीर दुसरें सगळें घालपाक न्हू कांयच मुखार दवरूं ना. पयर एकल्याक भितर एकली बायल सिरियस आसली तेन्ना एम्बुलन्स आपयली. पुलीस स्टेशनाच्यान हिंगा एम्बुलन्स येवपाक ऑर्डर वयता कित्याक फेरयांतल्यान वाटूच ना. 5 मिनटांची वाट ती पूण एम्बुलन्स ऑर्डर लागता. आनी मागीर ते फेरयेक जर तो उजो पेटलो जाल्यार कोण मेळटले कितले लोक मरतले. आयज आमी फकत केलां तें गोंयच्या सरकाराच्या दोळ्या मुखार हाडपाक. जरी तर हे मास्टर प्लॅन फायनल करच्या आदीं हें जर तो गायना न्हू आमी जरूर आख्या गोंयच्या लोकांक आपयन कितें तें सरकाराक दाखयतले. पोरने गोंयच्यान आमचो खबराकार देविदास कांबळी आनी चलचित्र खबराकार रवींद्र दळवी. मीन व्हरपी एका बार्जीन धपको दिल्ल्यान मांडवी पुलाचें व्हडलेंशें लुकसाण जावंक ना. भौशीक बांदकाम खातें आनी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साच्या अधिकाऱ्यांनी पुलाची तपासणी केल्या उपरांत ही गजाल स्पश्ट जाल्या. फाटल्या सप्तकांत एका बार्जीन पुलाक धपको दिल्लो.
भौशिक बांधकाम खाते आणि कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स अधिकाऱ्यांनी बिरेस्तारा मांडवी पुलाची पळोवणी केली. मांडवी पुलाच्या एका खांब्याक बार्जीन धपको दिल्ल्यान पुलाचे कितले लुकसाण जाले ते पळोवपा खातीर ही पळोवणी केली. बांधकाम खात्याचो कार्यकारी अभियंतो उल्हास केरकारान ह्या विशीं माहिती दिली. आम्ही जे इन्स्पेक्शन केले अराउंड द फुल पियर जो वेल नंबर 9 ऑफ ओल्ड मांडवी ब्रिज जेचेर ती बार्ज मारल्या तो थ्रू आउट ऑल अराउंड वचून चेक केलो आनी ताका आमकां थंय मेजर जसो डॅमेज कांय दिसूंक ना. फक्त वेल कॅप आसा त्याच्या टॉप पार्टाचे कॉन्क्रीट थोडे डॅमेज जाला पण इट सिम्स टू बी जस्ट एक्सटर्नल डॅमेज आनी क्रॅक बी तसो कांय जावंक ना तेन्ना ताका डॅमेज कांय ना. पुलाक धपको दिल्ल्या बार्ज धन्या आड पुलिशेंत कागाळ करतले. तशेंच पुलाचेर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसयतले अशें इंजिनियर केरकारान सांगले. तेन्ना इमिजिएट पयली गोश्ट आमी करता की आतां सीसी कॅमेरा पयली घालता थंय दोनूय सायडीन. सो जे कितें चोरया चल्ले आनी कितें मेळटलें आमकां. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो खबराकार देविदास कांबळी आनी चलचित्र खबराकार रवींद्र दळवी. आता घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विसव.